कोरोना दुयेंत जावचें न्ही म्हूण देशान जाहीर केल्ल्या कर्फ्यूंत लोकांनी आपणाक आपल्याच घरांत बंद करून घेतिल्ले. गोंयांतले सगळे उद्देग बंद आशिल्ले. पसरे बंद आशिल्ल्यान लोकय रस्त्यार दिसनाशिल्ले. मनशाक जगपा खातीर दिसपट्टे लागपी घरांतलें सामान सोंपत आयिल्ल्यान मुखार जगप कशें असो प्रश्न कांय लोकांक पडटालो. गोंय सरकाराक लोकांची काळजी आशिल्ल्यान गोंयचो मुखेलमंत्री सावंतान सोमारा दीस मंत्रिमंडळ बसका घेवन अत्यावश्यक वस्तू बंदांतल्यान कुशीक करून भुशारी आनी भाजयेचे मांड, नुस्त्याचे बाजार आनी हेर कांय सेवा कांय वेळा खातीर उक्ते दवरपाचो निर्णय घेतलो. तशेंच कांय वेळा खातीर बंदांतल्यान सूट दिल्ले मांड उक्ते दवरपाचोय निर्णय घेतलो. त्या प्रमाण गोंयांत सकाळीं कांय मांड उक्ते दिसले. लोकांनी घरांतल्यान भायर सरून आपणाक गरजेचें सामान मांडा वयल्यान विकतें घेवपा खातीर गर्दी केल्ली. तुमी पळयतात तें पणजे बाजारांतलें चलचित्र. पणजेकारांची महापालिकेच्या बाजारांत गर्दी केल्ली. लोकांनी बेश्टीच बाजारांत गर्दी करची न्ही अशें परते परते पणजी महापालिकेचो महापौर उदय मडकयकार लोकांक आवाहन करतालो. सकाळच्यान उक्ते आशिल्ले मांड सरकाराच्या आदेशा प्रमाण 11 वरांचेर बंद केले. आता मी मार्केट तुम्ही पहिला सकाळी 6 म्हणल्यार आमी 5:00च मार्केट ओपन केल्लें लोकांची गैरसोय जावंक जायना म्हणून. आनी तुम्ही पहिला एकदम लोकांनी बरें केलें की एकदम झुंडी जावना. लोकूय सुशेगाद येवन मार्केट सारकें स्प्रेड जावन लोकांनी खरेदी केल्या. लोकांक हांव धन्यवाद दिता. पणजी पुलिसांचोय बाजारांत आस्पाव आशिल्लो. कायदो वेवस्थेचो प्रश्न उपरसपाक जायना म्हूण पणजी पालिकेक पुलिसांनी मदत केल्या. हो लोकांच्या भलायके खातीर बंद आशिल्ल्यान लोकांनी पुलिसांक मदत करची अशें आवाहन पणजी पुलीस निरीक्षक सुदेश नायकान केलां. सिट्युएशन कशें कितें आसा मार्केटान लोकांचें? सिट्युएशन पिसफूल आसा, तरी पूण हांव लोकांक विनंती करता चड गर्दी करची न्ही. थोडे दीस आमकां कळ सोडची पडटली कित्याक हें जें वायरस आयला ताजो संपूर्ण नायनाट जाय शिवाय आमकां स्वस्थ बसपाक उपेग ना. सो अननेसेसरी गर्दी मार्केटाक करची न्ही म्हणून हांव परत अपील करता. बेश्टीच गर्दी करून हांगा तें सिट्युएशन वर्स करपाचें आमकां ना. आज ते मनान बरें आशिल्लें, वेवस्थीत सगळ्या लोकांनी खरेदी केलेली आसा. 2 दीस बंद आशिल्ले मांड उक्ते जाल्ल्यान लोकांनी सामान घेवपा खातीर बाजारांत गर्दी केल्ली. मात पणजी बाजारांत भाजी आनी हेर सामानाची पुरवण करूंक नाशिल्ल्यान लोकांक मेळिल्ल्या सामानाचेर समाधान मानचें पडलें. I came, but yesterday market was closed very early. Like the government said like 8 to 11, but the market was shut down by 10 o'clock in the morning. But today it was told different, like shortage of money also now, like we are sitting at home, like there are no money also, like no money flowing now. So today you came to market, but you got everything whatever you wanted? No, I didn't get like what I wanted, like there are shops are closed now, like I came running like here. 2 दीस मार्केट बंद लोकांक खूब डिफिकल्टी जाल्ली आसा. म्हणजे गोवोरमेंटान पयलीं कितें सांगलें 1 दीस बंद म्हणून, आनी मागीर सडनली आनी 4 दीस वाडयले आनी ताका लागून लोकांक खूब प्रॉब्लेम जाले. आमकां वचून खूब प्रॉब्लेम जाले कित्याक आमची शॉपां बंद करची पडली आमकां. आनी लोक पळय आतां एक दिसाक आतां कालूच तेंच्यान सांगलां की आयज 11 पासून तुमी शॉपिंग करूंक शकता म्हणून लोकांची सारकी हांगा सारकी गर्दी जाल्लेली आसा. आनी आतां 11 जाल्या कारणान पुलीस हांगा मुन्सिपालिटी बोब मारता कितें बंद करा आनी हें कितें केलां तें आमकांच लागून केलां. हे प्रिकॉशन आमीच घेवपाक जाय, तोंडाक बांदून बी ते सगळें बांदपाक जाय. पूण कितें आजून पासून गोंयांत हो कोरोना पावलो ना. कितें तें पावच्या पयलीं आमी जर आपल्या घरांनी जर आपल्याक जर बंद करून घेत आनी हो जर गोवोरमेंट कितें चान्स दिता 2 वरांक कितें भाजी कितें पालो जावं ग्रॉसरी बीन कितें घेवपाक पळय न्हू, तो एक चान्स घेवन तेंच्यांनी आपले घरां भरपाची. आनी मागीर गोवोरमेंटान जी डेडलायन दिल्या 25 तारीखची आनी वाडयली पासून जाल्यार त्या लोकांनी आपल्या घरान रावून आमी गोवोरमेंटाक सपोर्ट करपाचो आनी ह्या कोरोनाक हांगच्यान धांवडोवपाची आमी ट्राय करपाक जाय. आयज मार्केटान येयला म्हटल्यार तुका जाय ते सगळें सामान मेळ्ळें. जाय ते गावून हांव ताका लागून टायम ना आमचे कडेन जाय ते घेवपाक. 2 दीस भाजयेचे मांड बंद उरिल्ल्यान व्हडा प्रमाणांत भाजयेचें नुकसाण जाल्ल्याची म्हायती मांड चलोवप्यांनी दिल्या. 2 दीस मांड बंद दवरचे पडिल्ल्यान नुकसाण जाल्ल्यान तशेंच आयज भाजयेची पुरवण जावंक नाशिल्ल्यान आमचे कडेन आशिल्ली भाजी काबार जाल्या. फाल्यां भाजी आयल्यार लोकांक मेळपाक शकतली अशें भाजयेचे मांड चलोवपी सांगतात. खूप गर्दी असल्या काल परवा माल पिडार झाला माझ्या कमी 50% माल पिडार झाला.
कितलो लॉस असो जालो तुमकां? कितले जाला ते आमी आतां कोत कोण बसवणार आहे आता कोत करपाक खंय बसले 50% आमगे लाग जाला. आयज न्यू भाजी येयल्ली काय तुमी स्टॉक केल्ले? ओपन जाले लोकांक मातशी भाजी जाय आसले भाजी काय ना लोक अशे समजले कितें बाजार चालू आसता म्हणून भाजी आनी दूध सगळे मेळटा म्हणून पळयले ते चालू जावंक ना 2 दीस बंद आसले ताका लागून आज आनी मातशी 10 परत चालू केले आमी म्युन्सिपाल्टीक सांगलेलें मातशी गेट ओपन करा म्हणून कोरची भाजी आसली आमची सगळे कुसून गेले आतां आसा ते मातशी स्टॉक कवर करपाक बसले आमी फाल्यां पळया फाल्यां गाडी येयले मेळटली भाजी गाडी सोडना जाल्यार गेटीन येना भाजी अशें आहा परिस्थिती. स्टॉक कसो उरलेलो स्टॉक तुमचो कितलो असो पिड्ड्यार असो जालो? पिठार खूब जाले कित्याक भाजी आमी सांगलेलें गेटीन ओपन करूंक ना मिनिस्टराची ऑर्डर येयली आमकां आमी ओपन करना म्हणून सांगलें आमकां ताका लागून आमी येवन परत गेले रिटर्न आतां स्टॉक आसा ते तितून काडून एक क्लीन करून इकले आमी थोडे उरलेले इकले आमी आतां फाल्यांचें कितें आहा तें पळया. कितलो लॉस जालो तुमकां स्टॉक केल्ल्या भाजयेचो पिड्ड्यार जालो तो तुमकां? ते एक दीस संडे बंद आसा म्हणून आमी कितें भाजी हाडलेले 3 दिसाचे 4 दिसाचे ते दवरले म्हळ्यार हांगा आनी गेटी ओपन करूंक ना म्हणून पिठार खूब जालें.